नातला आणि नव्या वर्साचो मुहूर्त धरून खास ट्युरिस्टांक म्हूण सुरू केल्ली ट्रेन मंगळारा गोंया पावली। पीटी मुंबय सावन आयिल्ल्या प्रिमियर ट्रेनीन पयल्याच दिसा सुमार 700 ट्युरिस्ट आयले। थिवी स्टेशनाचेर पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान तांकां येवकार दिलो। उपरांत ट्रेन मडगांव स्टेशनार गेली। ही ट्रेन सप्तकाक 3 फावटी तरी चलोवची आनी म्हयन्या उपरांत वर्सभर ही ट्युरिस्ट ट्रेन गोवा मुंबय मार्गार चालू उरपाक जाय म्हण परुळेकार उलयलो। राजस्थान कोटा से आए हुए हैं और मैं कोटा शहर का कॉर्पोरेटर हूं और मेरी मित्रों की और हमारी पूरी फैमिली यहाँ आई हुई है और मैं यहाँ पे थर्ड टाइम आया हूँ। 100 passengers. It has a total, it had 7 sleeper class coaches, 2 third AC coaches and 1 second AC. सीजन आसा जो क्रिसमसचो सीजन नव्या वर्साचो सीजन आसा ह्याच्या तोंडार आमकां दिल्ली आसा। ही ट्रेन जी आसा पयली विकाक 3 दीस चलची अशी आमची मागणी आसा आनी तेच्या नंतर एक म्हयन्याच्या नंतर पॅकेज दिवन ही ट्रेन जी आहा ही ट्युरिस्टांक घेवन गोंयांत येतली आनी आख्खी वर्सभर चलतली, जेणे करून जी कनेक्टिविटी आहा गोंयांक येवपाची ट्युरिस्टांची ताका बऱ्यापैकी फायदो जातलो आनी गोंयांत ट्युरिजम वाडपाक उबारी येवपाक हेजो निश्चितच फायदो जातलो। मनोरंजनांतल्यान समाज प्रबोधन करपी कृष्णाच्या जिवनावेले महानाट्य संभवामी युगे युगे महानाट्याची 14वी आनी गोंयांतली 3री मालिका कुडचड्यार सोमारासावन सुरू जाली। विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळाच्या ह्या महानाट्यांतल्यान समाजीक संदेश दिवपाचो यत्न चल्ला म्हण मंडळाचो अध्यक्ष अरुण देसाय मिडिया कडेन उलयलो। गोंयकारांनी उबे केल्ल्या ह्या पयल्या महानाट्याक लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा। If you can take the scene of Govardhan, there cannot be any effective message of environment protection as is been shown in the drama. The present series has started yesterday and it will go up to 4th of January. So from 29th to 4th is the series and every day evening sharp 7 o'clock the show starts. हे महानाट्य सगळ्यांत पयलीं सुरवेक फार्मागुडयेर उपरांत म्हापश्यां आनी आतां कुडचड्यार आयलां। सोमारा संभवामी युगे युगेचो 106वो प्रयोग कुडचड्यार जालो। महानाट्याची ही 14वी आनी गोंयची 3री मालिका 29 डिसेंबर ते 4 जानेर मेरेन कुडचड्यार चलतली। श्रीकृष्णान जे कितें गितेन सांगलां ताचो आचार विचार जर आमी बरे भशेन केलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या समाजा भितर अत्यंत बरे अशे काही गजाली घडटल्यो। या 14व्या मालिकेत आणि 106व्या प्रयोगास उपस्थित असलेल्या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो। या महानाट्याची निर्मिती आणि त्यामागचा उद्देश आहे मनोरंजनातून समाज प्रबोधन। कारण आताच उद्योग मंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे अशी वेळ येऊ नये की अर्जुन कोण श्रीकृष्ण कोण आणि त्यासाठीच आमची चाललेली ही धडपड आहे। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आणि मयूर नाईक। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।